Yes, first. पयलीं सगळ्या वाड्याच्या लोकांक आमच्या वर्धापन दिवणेच्या दिन आनी फाल्यां पुजेची शुभेच्छा दिता। आयज आमचो प्रोग्राम आयच्यान सुरू जालो। आयज वर्धापन दिन आसा, हो 5वो वर्धापन दिन आमचो। आनी फाल्यां आमगेली व्हडली म्हटल्यार मेन म्हटल्यार ती सत्यनारायणाची पुजा आसतली। ती सामकी थंय कमीत कमी 125 वर्सां जाल्ली आसा तिका। आनी ती आमची आधुनीक जशेंच परंपरा आमी चलयतात। आज पयले स्टार्टींग आमी पैलवालांचो एक मान आसता, तो आमी ते येतात आनी आपले रिती रिवाजा प्रमाण तांच्या कितें वर्सा प्रमाणे नाल बदलतात। तेच्या फुडल्यान आमचो होमला आसतात आनी बाकी सगळे आज सांजची मागीर परते आमगेले भजन आसा आनी कितें सगळे प्रोग्राम म्हणल्यार आमचे 10-11 अशे रातभर प्रोग्राम आसतलो। फाल्यां तशेंच आमगेले मेन सकाळ फुडें अभिशेक, मागीर सत्यनारायणाची पुजा आसतली। मागीर आमचे सांजची दनपारां सगळ्यांक महाप्रसाद प्लस मागीर सांजची मागीर भजनाची हें आसता। आमचे भक्ती जाणां आमंत्रण केल्या भजनाक स्पेशल मागीर दुसरे दिसाची सांगता जातली। अशें करून आमगेलो शिवरात्री पर्यंत 8-10 दीस प्रोग्राम तो चालूच उरतलो। दिसा आमगेले समाप्त जातले। ही पयली पासून ही आतां आमी आतां म्हाकाय आतां 58-59 वर्सां जाल्ली आसा। हांव धाकटेच्यान पळयता हांगा पयलीं हांगा बेश्टे चाळ आशिल्ली, चाळीचे मागीर चाळी मोडून मागीर बेश्टे पेड उरले। मागीर पेडाचे मागीर आमी ते ग्रामस्थानी वास्तवीक लोकांनी मेळून आमी हांगा एक व्हडलें भव्य अशें देवूळ बांदिल्लें आसा। ती आतां ती आमी ती परंपरा पंचमी औदुंबराक आमी ते हें करून हें दवरून आमी पयलीं हें करता, वर्धापन करता। मागीर दुसरे दिसा आमची पुजा आसता। ही परंपरा चालूच दवरल्या अजून पर्यंत। रुमडेश्वरचे देवस्थानाची खुबश्या लोकांची अशी श्रद्धा आहा। हय, सगळे म्हाका दिसता सगळे वाड्यावेले जे म्हणटा सगळे जागृत देवस्थान आसा हें सामकें। तशें आमचे सडे भोगता जेटी जे कोण ओल्ड लोक आसात पळय, आतां तरी ते सगळे नवे भुरगे आयले तांकां तितकें खबर नासतना, पूण जितके आमचे ओल्ड पयलींचे लोक आतां ओल्ड आमचे पिक्चर आसा तांकां सगळ्यांक हें जागृत देवस्थान म्हूण खबर आसा। केन्ना एक वास्को ते वता सड्यावेलो वास्को वता जाल्यार हांगा होल मारल्या शिवाय कशेंच वच फुडें सरपाक ना। आनी कसलेंय तें लग्न बिग्न आसत जाल्यार सुद्दां ते हांगा पयलीं मान दितात आमच्या देवाक आनी मागीर ते फुडें वतात। अशें जागृत सामकें म्हणल्यार देवस्थान आसा सामकें। हय, फाल्यां व्हडलो म्हणल्यार महाप्रसाद जाता। त्या सगळ्या लोकांक आमंत्रीत करता की सगळ्यांनी या महाप्रसादाचो लाभ घेवपाचो।